सशक्त नारी सशक्त भारत हे म्हणप हे खूप सोपे, पण जर तर ते ताजी जर तर आम्ही हे मेन हे जर तर पळयतली जाल्यार आज फॉर एग्जाम्पल आम्ही गोवा घेऊया. गोवा भितर आम्ही सशक्त नारी सशक्त भारत हे म्हणतात, पण खंयच्या बेसिसाचेर म्हणतात? आज तुम्ही पळयल्यात लेटेस्ट एग्जाम्पल आमचे ज्यो आयच्यो युवा नारी ज्यो युवती आसा पॅरा टिचर्स त्यो आज आपल्याक जॉब मेळचो, शिकल्यात ती आपल्याक जॉब मेळचो म्हणून ती आज रस्त्यार येता. तांकां सरकारा कडेन आंदोलन करची पडटा, रस्त्यार येवचें पडटा आपल्यो मागण्यो मांडपा खातीर. सशक्त नारी सशक्त भारत जर करतलो जाल्यार बायलां भितर तुम्ही ताकद दिवपा जाय. पहिली गजाल, तुम्ही आज बायलांक स्किमो दिल्यात, 2000ची स्कीम दिल्या, तातून तुम्ही बायलांक सशक्त करनात. तुम्ही दुसरे वटेन म्हारगाय वाडयल्या. आज डे टू डाळीचे रेट पळयात ते वाडल्यात, लायट बिलां, उदकाची बिलां, ताजी बिलां, तातून तुम्ही तांकां सशक्त करनात. सो तांकां जर तर बायलांक जर तर तुम्ही सशक्त करपा जाय, मेन गजाल म्हणल्यार आज नारी सुरक्षीत ना. आज कालूच तुम्ही परवरे पळयलें, चली ते मर्डर जालो. तर आणि दुसरी गजाल म्हणल्यार आज गोवा हे प्रॉस्टिट्युशना भितर नंबर 1 जायत आसा. आणि भाजपा जेन्नाच्यान सत्तेर आयला तुमकां सगळ्यांक खबर आसा हांगा हिटलरशाही म्हणटा तशी चलप आसा. दुसरे पक्षाच्या कार्यकर्त्यांक धरून सगळ्यांची सतावणूक जाता. सो आज आमचे पक्षाचे मेन म्हणल्यार आमचे विधानसभे भितर एकूय आमदार ना किंवा कोणूच ना जातून थ्रू आमी हे मुखार व्हरतले. दुसरे जर तर आज संघटना काँग्रेस किंवा एनसीपी किंवा बाकीचे पार्टीचे संघटना इतल्यो धासळ्यात, कारण आज बीजेपीचे मेन धोरण जावन आसा की हिटलरशाही, की ते विरोधी हाका हे दवरनात. कित्याक जर तर तूं आज तांचे पळयलां की कसले कितें कामां आसले तांचे कार्यकर्ते सगळे हातूंत मुखार.